डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 20 मार्च 1927 हो दीस महाराष्ट्रांतल्या कुलाबा जिल्ल्यांतलो महाड गांव उचांबळ जाल्लो. गांवांतल्या 14 तळयांचेर मोर्चो वचपाचो आसलो. गांवांतले लोक त्या तळयाचें उदक हरिजनाक पिवपाक दिनासले. इतलेंच न्हय तर उदकाक आफोडपाक लेगीत तांकां बंदी आसली. ती बंदी मोडपाक एक तरणाटो वावुरतालो. गांवांतल्या सगळ्या हरिजनांक त्या तरणाट्यान घराघरांनी भोंवून जमा केल्ले. ताच्या आदाराक शेंकड्यांनी कार्यकर्ते एकठांय जाल्ले. मोर्चाची कार्यावळ ताणें सगळ्यांक समजावन सांगली. मोर्चो तळयाचे देगेर पावलो, पूण हरिजन लोक तळयान देंवपाक अनमनताले. सगळे फाटीं फाटीं सरताले. त्या तरणाट्यान तांकां खूब समजायलें. तरी ते आयकनात तें पळोवन सगळ्यांत पयलीं तो तळयाची सपडां देंवलो. ताणें आपल्या पोशांत उदक घेतलें. ते बराबर त्या तरणाट्याच्या नांवाचो मोर्चांतल्या लोकांनी जय जयकार केलो. एक एक करून सगळे हरिजन उदक पियेले. तळें बाटयलें, धर्म बुडयलो असो गांवच्या हेर लोकांनी बोवाळ सुरू केलो. तळयाचें उदक पिवपाचो आमकांय अधिकार आसा. ह्या फुडें गांवांतल्या सगळ्या तळयांचें आनी बांयांचें उदक आमी वापरतले. देवळांत वचून देवाचें दर्शन आमी घेतलें. भीड भाड बाळगी नासतना अशेन सांगपी हो तरणाटो म्हणल्यार बाबासाहेब आंबेडकर. 14 एप्रील 1891 दिसा मध्य प्रदेशांतल्या महू ह्या गांवांत बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांचो जल्म जालो. तांच्या बापायचें नांव रामजी आनी आवयचें नांव भिमा. सकपाळ आंबेडकर हें तांचें आडनांव. आवयन अपुर्बायेन आपल्या नांवा वयल्यान तांकां भीमराव हें नांव दवरलें. गांवांतले शाळेंत शिकतना हेर समाजांतल्या भुरग्यां कडल्यान तांकां अपमान सोंसचे पडटाले. वर्गांत एका कोणशाक तांकां साकाकुडयांचेर बसचें पडटालें. तांचे सावळेक लेगीत कोण उबो रावनासलो. अशी परिस्थिती आसली तरी तांणी शाळा सोडली ना. शिकपाक ते खूबच हुशार आसले. शिकपांतली तांची बुदवंतकाय पारखून ते शाळेंतल्या तांच्या आंबेडकर गुरुजीन तांकां खूब पालव दिलो. आपलो खाशेलो वेळ दिवन ते तांच्यो शिकपांतल्यो अडचणी सोडयताले. इतलेंच न्हय तर सकपाल आंबावडेकर हें आडनांव बदलून आपलें आंबेडकर हें आडनांव दिलें. तेन्ना सावन भीमराव आंबेडकर ह्या नांवान सगळे तांकां वळखूंक लागले. 1907 वर्सा बाबासाहेब मॅट्रिकची परिक्षा पास जाले. गरिबीक लागून फुडलें शिक्षण घेवपाची आस्पत तांकां नासली. त्या वेळार सयाजीराव गायकवाड हे बडोदा संस्थानचे राजा आसले. तांणी बाबासाहेबांची हुशारकाय पारखिली आनी शिकपा खातीर दुडवांचो आदार दिलो. तेच भशेन कोल्हापूरचे राजा भोंसले हांणी तांकां शिकपाक पालव दिलो. 1913 वर्सा बाबासाहेब BA पास जाले आनी मागीर तांणी सैन्यांत लेफ्टनंटची नोकरी धरली. नोकरेन तांचें मन लागनासलें. शिकपाची तळमळ तांकां सतायताली. तांची ही शिकपाची जिद्द पळोवन सयाजीराव गायकवाडांनी तांकां फुडल्या शिक्षणा खातीर अमेरिकेक धाडलें.
1916 वर्सा तांणी अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठाची डॉक्टरेट पदवी मेळयली. मुखार ते बॅरिस्टर जाले. इतलें उंचेलें शिक्षण घेवपी दलित समाजांतले ते पयलेच विद्यार्थी. आपल्या लोकांची आनी देशाची सेवा करपा खातीर ते भारतांत परतले. तांणी वकिली सुरू केली आनी कांय कॉलेजींनी शिकोवपाचेंय काम करूंक लागले. पूण आपल्या लोकांची आनी देशाची सेवा करपाक फाव तो वेळ मेळना हें पळोवन तांणी वकिली आनी शिकोवप सोडलें. पुराय वेळ दलित लोकांचे सेवे खातीर दिवंक लागले. भुरगेपणांत तांणी सोशिल्ले अन्याय ते विसरूंक नासले. फुडले पिळगेक अशेच अन्याय सोंसचे पडचे न्हय, समाज सुदारीत जावचो म्हूण बहिष्कृत हितकारणी सभा नांवाची एक संस्था तांणी स्थापन केली. भारत स्वतंत्र जाले उपरांत देशाचो कारभार लोकशाय पद्दतीन चलूंक लागलो. हे लोकशाय पद्दतीची राज्यघटना करपाच्या कामांत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मोलादीक वावर केलो. ते खातीर तांकां भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार अशें म्हणटात.